आज परत एकदां सकाळी 7:45 प्रकाश नायक हो 24 वर्सांचो भुरगो मरण पावलो। हेजें मुख्य कारण आशिल्लें की दोन बायक जे कोलिजनान जाले तेतूंत भितर एकटो रस्त्यार सकयल पडून तेगे तकलेक माल लागले आनी तेजो जीव गेलो। एकटो केपेंच्यान मडगांव रस्त्यार वयतालो, तसोच दुसरो आसा तो गुडीपारोड्याच्यान केपें वाटेन येतालो। जो भुरगो मरण पावलो तो आवेडेच्या गांवाचो आनी तो खंय दूद दिवपाक, जे घरा तेंगे वेवसाय आसा दूद दिवपाचो, तो दूद दिवपा म्हणून गेल्लो आनी येता तेन्ना हो अपघात जालो। अशीच गोश्ट 3 म्हयन्या पयलीं आनी एक फावटी अपघात जालो सेम जाग्यार आनी थंय रिक्षान एक टू व्हिलरा धपको दिलोन तो बी मरण पावलो। तो शेतां पडलेलो आनी थंय तेजो थंयच जीव गेल्लो। अश्यो 2 घटना जाल्ल्यो आसात ज्यो गुडी पारोडा रोडार। हांव प्रुडंट मिडिया खातीर गुडी पारोडा साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर।